तोरसे पेडणे हांगा आशिल्ल्या देव रवळनाथ देवस्थानाचो कांय भाग आंतरराष्ट्रीय महामार्ग रुंद करपाच्या कामाक लागून मोडचो पडटा। तातूंत देवस्थानाचो दीपस्तंभ आनी वृंदावनाचोय आस्पाव आसा। ते मोडचे न्ही म्हूण तोरसे पेडणे लोकांनी हांगा एक दिसाचें उपोशण केलां। शुक्रारा दीस तोरसेच्या ह्या लोकांनी गोंय सरकाराच्या नदरेक हाडपा खातीर देवळां सामकार महामार्गाचेर आंदोलन केलें। सरकारान जाय तितली उदरगत करची, उदरगतीक आमचो विरोध ना, मात आमची पुर्तुगेज वेळार बांदिल्ल्या देवळां आनी तांचो सरभोंवतणीचो वाठार सांबाळून उदरगत करची अशी मागणी लोकांनी केल्या। फॉरेस्टाचे एरियेन तेंच्यांनी काम करपाचें स्टार्ट केलें। 2 पावटी 3 पावटी तेंच्यांनी काम बंद काडलें। हालीं 1.5 म्हयनो जालो पुरी फोंड्याची टीम येवन तेंच्यांनी काम बंद काडलां आनी काम बंद करून आतां तेंच्यांनी रोड देवस्थानान येयले ते जर ते मॅनेज करतात जाल्यार हे मॅनेज कित्याक जायना? हे मॅनेज जावकूच जाय। आमकां हे सरकाराक आव्हान आहा की आमी हे पाडूंक दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना। आमी वेळ पडल्यार कायदो हातीन घेतले। कायदो हातीन घेवपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना। आमी कायदो हातीन घेवकूय जाणा। शांतपणान आमी सद्या तातून आसा आनी आतां हे शांततेचो आमचो अंत पोवचो न्हय। आमी लास्ट हे जर दादागिरी करपाक जर ते येयले आनी जर तेंच्यांनी आपूण दादागिरी जर पाडपाचो प्रयत्न केलो तर आमी हे जर न्हिदतले। आमचेर तुमी जेसीबी चडया, आमचेर तुमी कितें तें करा, पूण आमी हे पाडूंक दिवचे ना। 450-500 वर्सां पूर्वीचो इतिहास आहा। ह्या तेका लागून सरकारान हे पुरातन देवूळ रक्षण करपाचो फुडाकार घेवन तेंच्यांनी हे रक्षण करूंक जाय आसलें। आमी इतले दीस समजता की आमचें हें देवूळ आनी दीपस्तंभ तसोच रावतलो आनी जेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की हें बरोबर न्हू तेन्नाच आमचें हें आंदोलन सुरू जाल्लें आसा। हेजो एकच उद्देश आसा की सरकाराचो लक्ष हेच्यार वेधून घेवप आनी जो आमच्यार अन्याय जावंक शकता आनी तेंच्या मनात येयलें जाल्यार देवूळ रावंकय शकता। देवूळ नक्कीच रावतलें, कित्याक उगयाच्या गांवांत ते देवूळ तेंच्यांनी रक्षण केल्लें आसा। तेच्या फुडलें परसकड्या मंदीर तेंच्यांनी दवरलेलें आसा। तेच्या उपरांत जैतीर हांगासर 5 मिटर जागा फक्त तेंच्यांनी वांटोवपाक रस्तो फुडें धुकल्लो आहा। आनी तशेंच हे 4.5 वर्साच्या पूर्वीचे हो दीपस्तंभ आनी तुळशी वृंदावन कित्याक रावचें न्हू? खुबसो आमच्या अन्याय जाल्लो आहा। गेल्या 1.5 वर्सां पासून आमी पळोवन येता आमकां की हो जमीन वेव्हार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो मनमानी करून काम करीत आहा। लोक समजता की पंचायतीक विश्वास घेतलेले आहा, पूण आमी देवळांत अशें बसोवन सांगूंक शकता की आमचो कसलोच तेंच्याशी संबंद ना। कोणाकच तेंच्यांनी विश्वासांत घेवंक ना आनी हे जे काम जे चालू आहा ते मनमानी करून काम चालू आहा। हेच्या फुडें आमी हे सहन करचे ना आनी हेच्यार आमचो ह्या भागाचो आमदार आनी माननीय उपमुख्यमंत्री हे लक्ष दिवन आमचे हे देवूळ म्हणजे दीपस्तंभ आनी आमचे तुळशी वृंदावन रक्षण करतले। हो इशू वाचवचो असलो तर बाबू आजगावकर वाचवतो, आम्ही बाकी लोकल लोक काय करू शकना का? आणि लोकल याचे इशू कोण ऐकूनच घेना। आश्वासन त्यांनी दिले आणि आश्वासन तेणे हांगा येऊन दिल्ले आसा, त्या हिशोबान आमकां तेणे तुमकां हे करून वचनाची पूर्तता त्यांनी करचीच आणि आम्ही त्याच्या फाटल्यान सदो दिला। त्याही व्यतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जुनान जेन्ना हांगासरल्यान येयल्ले तेन्ना हांव स्वता सांगलें की आपूण तुमचे देवूळ वाचयता म्हणून ती वचनाची पूर्तता जर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर करिना जाल्यार मागीर आमी कोणा कडेन न्याय मागपाचो? उगवेचें देवूळ वाचता, पोरसोळी देवूळ वाचता, जैतिरेश्वराची 5 मिटराची ती घुमटी वाचता, जाल्यार हे देवूळ आमचे कितले भायर आसतना देवूळ वाचना म्हणटू आमचा अन्याय। आणि कमिटी आम्ही त्याच्याकडे ज्या वेळा विधानसभेत गेले त्यांना आमकां आश्वासन दिलं तुम्ही काय भिया नका, वाटोवचे प्रयत्न करूया। आणि मी सांगले ते सायडीन जी जागा आसा ती पासून आम्ही दिवंक सोदता। आम्ही ग्रामपंचायत ठराव पास केल्या, 2012 ठराव पास केले, 2019 नोव्हेंबरात पास केले, त्याची पूर्तता करात तुम्ही। ही भावनात्मक गोष्ट आसा। त्यांचे प्रश्न आपले घर वयता, दुकान वयता असो विषय ना। त्यांचे सरकाराचे माझे एकच म्हणणे आसा की सरकारान त्याचे भावनेची खेळपाचे न्हू आणि जेणेकरून विकास हो जावकच जावं याचा म्हजो डावट आमचो काय ना, पण सरकारान लोकांक विश्वासात घेवन काम करपाची गरज आसा। तुम्ही विनोडे असले, विनोडा अशीच गोष्ट घडलेली आसा। म्हाका सांग, आयज जो सरकाराचो कॉन्ट्रॅक्टर जो जावय जाल्लो आसा, आमचो जावय म्हणटा, तो व्हडलो म्हणना सरकाराचो जावय म्हणटा, म्हाका जावय जाल्लो आसा, ताका सरकारान जावयाक आपल्या घरा आपोवन ताका वेवस्थीत विचारपाची गरज आहा आणि हो प्रश्न मिटोवपाचो गरज आसा।